संदीप निगळे ह्याचा जन्म फोंडेच्या एका शेतकरी फॅमिलीन जाल्लो। भुरगेपणातले आयुष्य त्यांचे खूप काबाड कष्टाचे असले। शिक्षणाबरोबरूच शेतीच्या कामान आपल्या आवय बापायक ते मदत करताले। शाळेतले शिक्षण पुराय जातकूच त्यांनी पणजीच्या गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजींतल्यान आपले शिक्षण पुराय केले। शिक्षणातल्या कष्टाचे फळ त्यांना रोखडेच मेळ्ळे आणि ते सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलान इंजिनियर म्हणून नोकरेक लागले। 11 वर्सांचे सरकारी नोकरी उपरांत त्यांनी व्यवसाय सुरू करपाचे ठरयले। 1994 त्यांनी पयलो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्लॅन केलो। नवीन स्वप्न पळयतना तांकां अनेक समस्या उद्भवल्यो। आपल्या चेड्याचे स्वप्न पुराय करपाक त्यांच्या आवयन तांकां आर्थीक सहाय्य दिले। हे त्यांच्या आवयच्या आयुष्यभराचे सेविंग्स असले। त्यांचा पहिलो प्रोजेक्ट हो त्यांच्या आवय बापायच्या आशीर्वादाचे आणि संदीप निगळे यांच्या स्वप्न आणि कष्टाचे फळ असले। त्यांचा हो प्रोजेक्ट 34 फ्लॅटाचो असलो। त्यांचे जाणकार आणि बरे मागपी लोक तांकां नाना म्हणून वळखतात। आयज ते गोंयांतल्या नामनेच्या रियल एस्टेट ग्रुप राज ग्रुपाचे चेअरमॅन आसात। जरी ते आयज एक यशस्वी व्यक्तिमत्व असले तरी सुद्धा ते आयजूय सामान्य लोकांमदी वावुरतात आणि तांकां मदत करून फुडें हाडपाचो प्रयत्न करतात। जाणून घ्या संदीप निगळे उर्फ नाना यांच्या बऱ्या मागप्यांकडल्यान की तांकां नानांबद्दल कितें म्हणपाचें आसा ते। नमस्कार, हांव वेरे वागोमे पंचायतीची उपसरपंच स्वरूपा नायक। हांव आज हांगासर तुमचे मुखार इतलेंच सांगपाक आयलां की आज आमचे नाना म्हणजे संदीप निगळे हांचो आयज वाडदीस आणि ह्या वाडदिसा निमतान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की ह्या मनशा कडेन आमचे खूब पयलींचे नातें आसा, जवळ जवळ 15 वर्सांचे। त्या वेळार आमी BJPक वावुरतालीं आणि वावुरता तेंचो जो स्वभाव आसा, थंड स्वभाव, मन मिळावू स्वभाव आणि कसली जर केन्नाय गरजेक गेली जाल्यार शांतपणान पयलीं ते आयकून घेतात आणि मागीर कसलोय हेल्प मुखाट्यांनी तेंच्यांनी आमकां केल्लो आसा। हेल्प म्हणजे कसलो, शिक्षणा बद्दल किंवा कोणाची जर ऑपरेशन किंवा कोणाक खरीच गरज आसा जाल्यारूच ते हेल्प करतात। तेंचो जो पळय वेव्हार आसा, जो तेंचो आयज येदो व्हडलो अपार्टमेंट एम्पायर तेंच्यांनी उबो केला, तो तेंच्यांनी शुन्यांतल्यान वयर काडला आणि आज ते आमकां हेच सांगता की शुन्यांतल्यान वयर सरात। नवे नवे ते वेवसाय आमकां गृह उद्योग हे ते आमकां दाखोवन दितात। हार कशे करप, घरची फुलां घेवन हार कशे करप, तशेंच मेणवाती, शाबण ह्यो आमी घरा करूं शकता आणि तशें करून ते आमकां आपूण जसो मुखार वयर सरला तसो तुमीय वयर सरची, आपल्या बरोबर वयर सरची। हो तेंचो कॉन्सेप्ट इतलो सुंदर आसा आणि तो म्हाका इतलो आवडला, कारण म्हाकाय बीन तशें दिसतालें की आमी एक कोणा कडेन हेल्प मागता, एक 10,000 दी, पूण ते आमकां म्हणटा की दिसाक तुमी 200च जोडा। हो तेंचो इतलो वेवस्थीत ते आमकां वेवस्थीत रिते ह्या सुद्दां मिटिंगांनी आमकां सांगतात की तुमी अशा तरेन अवेरनेस करा, लोकांक भायर काडात, बायलांक घरात बसून तेंच्या वेवसाय शिकयात। हे तेंचे खूब मोठी गजाल आसा। ते शुन्यांतल्यान इतले वयर सरलेले आसा, इतले तेंचो बिझनस आसा, पूण तेंकां खंयच गर्व ना, कोणाच बद्दल ते क्रिटिसायज करिना की हो असो तो तसो। इतले ते आतां उलयतात पूण ते कोणाकूच वायट शब्द दिनात। हे अशें ते तशें कांयच तेंचें उलोवप नासा, खरेंच तेंचे। आणि आमी सुद्दां जर आतां तेंच्या बरोबर आसा जाल्यार ह्या इतल्याच खातीर की तेंचो कॉन्सेप्टूय बरो आसा, लोकां बद्दल तेंच्यो भावनाय बऱ्यो आसा। इतलेंच तेंकां आमी वळखतालींच, पूण आज आमकां तेंचो सामको अनुभव चड आयिल्लो आसा। इतलें सांगून 2 शब्द सोंपयता आसतनाच हांव म्हजें आणि पुराय म्हाजे फॅमिली, म्हाजी कोण जी पळय बरी मागती आसा तेंच्या वतीन नानांक खूब उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आणि वाडदिसाच्यो तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां। देव बरें करूं। म्हाजें नांव प्रमोद भंकर, जवळ जवळ 20 वर्सां जालो हांव भाजपाचो सक्रिय कार्यकर्तो म्हणून वावरता। आज नाना म्हणल्यार संदीप निगळे हाचो वाडदिवस आसा। सगळ्यात पयलीं ताका हांव आयज वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता। आनी नाना हो एक सादेपणान वावरपी मनीस, तेजें व्यक्तिमत्व पळय आहा पळय सादेपणाचें, म्हणून ताका आमी समर्थन करता। येणाऱ्या निवडणुकीक तो पिवळान उबो रावपाचो आसा तेन्ना तेजे फाट ताका आमी पाठिंबो दिता, कारण तेजो गूण म्हाका भावलो, म्हणल्यार सादेपणाचें व्यक्तिमत्व तें अशें। पिवळ मतदारसंघान तशें पळयत न्ही जाल्यार तो एक स्थानीक उमेदवार ह्या फावटी उबो रावता। स्थानीक उमेदवार ह्या नात्यान ताका आज तेजें काम पळय पिरोळान चल्लां
बरोपणान ताका पाठिंबो गावता, बरे पटेन ताका पाठिंबो लावता आनी सगळे मतदारसंघ सुद्दां ताका वेलकम करता. आयच्या वाडदिवसा निमतान ताका हांव दीर्घायुश्य लाभूं, असोच तो फुडें मुखार वयचो आनी तेचे कडेन गोरगरिबांची सेवा घडो ही सदिच्छा दिता. देव बरें करूं. दिसाक हांव नानांक शुभेच्छा दिता बर्थडेच्यो आनी तेज्या हातींतल्यान हेजे फुडें अशेंच हेजे पयलीं पसून तेजे जे समाजकार्य आसलें तें कोणाक कळनासलें, कित्याक तो असो व्यक्तिमत्व जे आपूण जे कितें काम करता तें केन्नाच दुसऱ्याक दाखोवन दिना. अशें तेणें कितलेशेच लोकांक हेल्प केल्लें आसा. जे टाटा हितून मिन्स हेल्थाच्या बाबतीन जावं आनी कसल्या बाबतीन हितून तेजें समाजकार्य खूब आसा, पूण केन्नाच लोकांक दाखोवन दिलें ना बाबा आपूण ह्या क्षेत्रान आसा म्हणून. असलो व्यक्तिमत्व आमकां ह्या प्रियोळान आमकां जाय आसा. आनी आमीच कार्यकर्त्यांनी BJPचे कार्यकर्ते जे पयलींसून आसा आमी, हेणी एक निर्धार केला ह्या प्रियोळाक आमी एक बरो कॅन्डिडेट दितलो. जे 2022 जो आयज इलेक्शन जावपाचें आहा तितून बरो कॅन्डिडेट ह्या प्रियोळान आमी दितले. कित्याक हो स्थानीक उमेदवार आसा पळय न्ही, तो इतलो बरो आसा, तेजें व्यक्तिमत्व इतलें बरें आसा की हे व्यक्तिमत्व म्हाका दिसता खंयच आजून पिरवळान ना अशें तें दानी व्यक्तिमत्व आसा. कित्याक ते दान करता पळय न्ही तो केन्नाच उजेडान केन्ना हाडिना. जावं फोटो मारलो, फेसबुकार घातलो, जावं पेपरार घातलो, अशें तेणी केन्नाच केलें ना. म्हणजे हें खंयचें कर्णाचें उदाहरण हें आमच्या पिरवळान आसतना आमी आज पर्यंत हे 14 वर्सां हे भायले उमेदवार हाडून निवडून दिले. कित्याक तेजें काम पळोवन म्हाजो तेजो चड परिचय ना, तेजें काम पळोवन म्हाका इतली खूश भोगली की आरे येदें व्हडलें व्यक्तिमत्व आमचे कडेन जर आसा जाल्यार आमी भायल्या लोकांक कित्याक निवडून दिवया. कित्याक हो आमचो एक खांबो कसो आसा आनी अशें व्यक्तिमत्व मेळपाक आमकां व्हेरी डिफिकल्ट. हेजे पयलीं आमकां केन्नाच अशें म्हाका दिसना, कित्याक म्हाजो जरी तेजो परिचय चड नासूं पूण म्हाका तेजें व्यक्तिमत्व अशें भावलें की पुरो हो आमचो फॉरेवर कॅन्डिडेट हांगा आसचो अशें म्हाज्या मनाक दिसता. आयज ताजो वाडदिवस आसा आनी त्या वाडदिवसा निमतान हांव ताका भरपूर उदंड शुभेच्छा दिता आनी उदंड आयुश्य लाभो ही ताका हांव देवा कडेन मागणी मागतां. गेली 2000 पासून ते आयज पर्यंत हांव राज हावजिंगा कडेन कामाक आसा आनी सामको लागींचो संबंद म्हाजे कडेन तेजो आनी म्हाजो आसा तसो. आनी त्या निमतान आयज तेजो बर्थडे आसल्या कारणान हांव ताका बर्थडेचेर मना पासून काळजांतल्यान हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तेजें आयुश्य अशेंच फुडें वाडचें आनी प्रत्येक लोकांक तेणी सहकार्य करचें आनी आयुश्य ह्योच बर्थडेच्या निमित्यान तेजे कडेन बरी ताका ऑपॉर्च्युनिटी फुडें मेळची आनी आमकां सगळ्या लोकांक किंवा आमच्या स्टाफ म्हणून आसा राज हावजिंगा म्हणून ताका हांव तेज्या निमतान राज हावजिंगाकू बरी उन्नती प्राप्त करची मेळची अशें हांव आशा बाळगिता. आनी सगळ्याक बर्थडेच्या निमतान मनमनीत परबी वाडदिवसाचे परबी. जेन्नासून हांव राज हावजिंगा जॉयन जाला सो म्हाका इतलो बरो एक्सपिरियन्स गावलो की कशें ऑफिसाचें वातावरण कशें आसता आनी जे निगळे सर आहा पळय न्ही सो ते आमकां सगळे वटेन हेल्प करता आनी खूब सपोर्ट करता. हांव निगळे सरांक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी फुडें असो तेंचो प्रवास बरो भशेन जावं न्ही. आनी म्हाका आतां हांगासर येयल्याक 12 वर्सां जालीं काम करता आनी सराचो आमकां हेल्पूय खूब मेळटा आनी सराचें आमकां एटिट्यूड आहा पळय न्हू तो बरो आसा. खंयचें कितें अडलो कितें जालें जाल्यार सर आमकां प्रत्येक टायमार पावता. म्हणजे आमकां आतां वागयता म्हणजे जशें की फॅमिली मेंबर कशें हें करता. सराच्या बर्थडेचेर तांकां म्हणजे विशीस दिता की मना पासून तांकां हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा. वाडदिवसाच्या तांकां हार्दिक शुभेच्छा अशें म्हणटा. हांव हे कंपनीन 13 वर्सांनी काम करता आनी आमचे सर आसा न्हू ते एकदम बरें म्हणून हांवें हांगा दीस काडले. आनी आमची कंपनी आहा न्हू ती एकदम बरी आसा आनी आतां सराचो बर्थडे आहा ताका हांव मना पासून हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा. आज आमचो सराचो बर्थडे
त्या निमतान हांव तुमकां सराचे बद्दल 2 शब्द सांगूंक इच्छिता. सर हो आमचो खूब बरो. हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना, हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. कोणाक गरजेक जाय तेन्ना पावता तो, आनी पावलो जाल्यार तो सांगूंकूय ना पूण पावलो म्हणून. अशी खूब उदाहरणां की तो लोकांक पावला. म्हाका प्रत्यक्ष खबर आसा. आमकांच खूब जाणां सांगलेलें हेका हें दी तेका दी व्हरोन. आमी दिता आनी तो केन्ना विचारूंकूय ना आमकां ते परत विचारताले काय ना विचारताले ते. असो इतको सर आमचो बरो. आनी एक गजाल, हांव 18 वर्सां जालो कंपनी आसा. म्हाका आजून पर्यंत कांयच त्रास करना आनी आमकां फॅमिली कसोच वागयता तो, म्हणून आमी आजून पर्यंत हांगासरल्यान भायरूय सरना आनी हांगाच उरल्या. आनी सराक शुभेच्छा वाडदिवसाच्यो आयच्या दिसा खातीर. आनी सर आतां इलेक्शनाक रावपा तेज्या बद्दल ताका शुभेच्छा. आमच्या सगळ्या तर्फे संदीप सराक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव ताका ल्हानपणा पासून वळखता, कारण ते आमचे शेजारी न्ही. शेजारी म्हणटकच आमी तांकां, आनी इस्कॉला वयता पसून आमी क्लासमेट. तशें क्लासमेट म्हणून देखून स्कूलमेट म्हटल्यार पसून जाता, कळ्ळें. तेन्ना पसून आमी ताका वळखता. बरो शांत स्वभावाचो, पण गरिबींतल्यान तांकां गरिबीक म्हणजे जवळून तांगेले गरिबीक ताणें पळयलें आसा. वाडदिवसाचे तांकां खूब हार्दिक शुभेच्छा. ते कुळागरांत काम करपीत बी सगळ्या बापायक मदत करताले, आवय बापायक. ते 2 जाण भाव, ते एक भयण तेंची. आनी ते कुळागरांत लागींच तांकां त्या प्रमाणे ते डेली तेंगेलो तो नित्यक्रमूच आशिल्लो कुळागरांत काम करपाचें, सुपारी वेचून नासपाचें. आनी तितकेंच त्या बापायक हेल्पूय जातालें तेगेलें. पूण ते खूब गरिबींतल्यान तेणें हें केलां. ताका पयलीं पासून म्हाका तेज्या बापायचो, म्हणजे तेज्या बापायचो आनी म्हाजो पयलीं पासून संबंद आसा दोगांयचो. जेन्ना तो दूद घेवन सोसायटीन घालता जावं एकामेका कडेन आमी उलयता, एकामेका कडेन मानता एकामेकाक, तेन्ना तेजो आनी म्हाजो संबंद आसा. तेज्या बापायचो म्हाजो. मागीर संदीप नेगळे मागीर केन्ना वळखता, मागीर तेजो व्हडलो तो जालो काय ना तेन्ना ताका हांव वळखूंक लागलो. तेणी इतले त्रास काडल्यात. बापायन ताका 20,000 रुपया दिल्ले बिजनेस करपाक. ते 20,000चेर तेणी आज बापायचें नांव वयर काडलां. कित्याक गरिबांतल्यान गरीब, शुन्यांतल्यान शुन्य मनीस आज आमच्या केळीन तरी तेजें आनी फोंड्या तालुक्यान तरी तेजें नांव गाजता. तर इतले त्रास काडल्या की शिकपा वचपाक तांकां पयशे नाशिल्ले. बापूय दूद व्हरतालो, लोकांक दितालो, आनी थंयच्यान तेणी इल्ले 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 करून भुरग्याक 20,000, आपल्या पुताक 20,000 दिवन धंदो करपाक लागलो, बिजनेस करपाक लागले. आनी बांदकाम हितून तो गेलो आनी ते बांदकामाचेर आज तो तेणेन आपलें नांव गाजयलां. आनी कोणीय आनी कसोय आसलो तर जाय, गरिबांतल्यान गरीब आसले ताका तो आयज पावता आनी तेगेलें कामां सांगलेलीं करता अशे पद्दतीन. आनी पूण आतां कितें आसा, आतां एक गोश्ट आसा, तेणी जें पळय कार्य केलां तें कार्य बरें केलां, सुशेगाद आरामशीर. आनी पयलीं त्रास काडल्यान मेळ्ळे ते भरपूर त्रास काडले, आनी ते त्रास काडल्या शिवाय मनशाक सूख मेळना. आनी कितले त्रास केल्ले मनशान रडलो तर जायत, दुख्ख म्हणून केलें जायत जाल्यार दुख्खूच जाता. पूण तेणी त्रास काडून दुख्ख मानना, तेणी सुखूच म्हणून काडना. जेन्ना त्रास काडून जेन्ना सूख म्हणटा तेन्ना सूखूच मेळटा. तेजे आचार विचार आनी लोकांचो संपर्क जो आसा तो केन्नाच कोणाक कांयच सोडून दिना, कोणाक कांयच म्हणना. कितें सांगलें तर जायत आं करता, प्रत्युत्तर केन्नाच कोणाक कांय म्हणना. हो म्हाजो अनुभव. आज तेजे वाडदिवस, ताका हांव अंदुनीत परबिता आनी देवा कडेन मागता कितें ताका आनी आरोग्य दिवं आनी तेजें बरें कल्याण जावं आनी बरें आरोग्य दिवं आनी येवजिल्लीं कामां सगळीं सिद्ध जावं अशें हांव देवा कडेन मागतां. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. नमस्कार. हांव मंगलदास शानू गावडे, वेलिंग प्रयोग कुंकळे, माजी सरपंच तशें पंच, एक्झिस्टींग पंच. आयज नानाचो संदीप निगळे यांचो बर्थडे. हांव तांकां मना पासून उनुनीत परबी दिता आनी तांकां अशेंच जे आमचे जे आतां आमी प्रियो मतदारसंघाचो जो कॅन्डिडेट म्हणून ताका फुडें काडलेलो आसा तेज्या खातीर तांकां हांव जेतीवंत जावपाक परबी दितां. आनी हे जो हे आमचो तो बर्थडे आसा तेंच्यांनी इतलो सिंपल हें केल्लो आसा. म्हाजे हितूंतल्यान हांव नानाक जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं हांव नानाचे हितून कॉन्टेक्टान आसा.
की जेन्ना जेन्ना म्हाका एज अ पंचायत जावं इतर सुद्दां काही गोष्टी आसा आमी जे म्हाज्या वार्डांत सुद्दां एक घर डेमोलिश जालें जाणटी बायलेचें पूण तेका सुद्दां तें घर मोडलें तें नानान तें तुरंत एक 10 दिसां भितर तें बांदून दिल्लें आसा. अशें जे नाना आसा आमच्या हातीक जेन्ना जेन्ना आमी तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा तें सांगलां तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या खातीर सहकार्य केल्लें आसा आनी अशें तें नेतृत्व आसा तें आमकां नेतृत्व आमचो वाठार कुळागर वाठार आशिल्ल्या कारणान ह्या हितून तेंचो भरपूर आमकां फायदो जातलो आनी आमी जे आसा स्थानीक जे सगळे आमी आसा तेज्या खातीर सुद्दां आमी झोटोन लोकां खातीर काम करप कित्याक आमी एज अ पंचायत म्हणून आमी दाखयल्लें आसा काम कितें करपाक शकता. पंचायत बिल्डींग ट्युरिजम प्रोजेक्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट अशें जे आसा जे आमी पंचायत एज अ सरपंच आसतना पर्रीकर बाईचे हितूंतल्यान आमी हाडलेले आसा आनी ते दाखयल्ले आसा. म्हाज्या वार्डांत हांवें पंचायत फंडाच्यान जवळ जवळ 6 कामां कंप्लीट केल्लीं आसा. अशें आमी कामां करून दाखयल्लीं आसा आनी तेज्या खातीर हे जी फुडें येणारी हे आसा जे आमचे सगळे कार्यकर्ते जे भोंवता ते जे प्रत्येक वाड्यार आसा ते कामां करून घेवपाक आमी सक्षम आसतले आनी नाना हो कॅन्डिडेट आशिल्ल्या कारणान आमकां आनी एक उमेद येतली आनी बरी कामां करपाक येता. प्रियो मतदारसंघात आमी बरे उमेदीन कामां करतले. नमस्कार, हांव निळकंठ नायक, वळवयचो एक पंच सदस्य आनी भाजपाचो एक शक्ती केंद्र प्रमुख. आयज आमी हो वोकल फॉर लोकल हो नारो घेवन आमी फुडें वयता आनी जे आमचे कॅन्डिडेट आसा संदीप निगळे हे भाजपाचे स्टेट एक्झिक्युटीव म्हणून आसा तांकां हांव तेंच्या वाडदिवसाची शुभेच्छा भेटयता. नमस्कार, हांव देवानंद नायक. आज नानाचो वाडदिवस, गोड गोड दीस. नानाक हांव परबी भेटयतां आनी देवा कडेन मागतां की नानाक बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य लाभो. आज गेली 14 वर्सां आमचो स्थानीक कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी खंय तरी भायल्यात आमी आयात करताले आनी हो खरेंच एक सुखाचो क्षण आमच्या खातीर पिरवळच्या लोकां खातीर आसा की आमकां स्थानीक कॅन्डिडेट मेळ्ळो. आनी स्थानीक कॅन्डिडेट सुद्दां असो की तो सदांच समाजकार्यान आसा आनी अशें कार्य करता की बाबा, कारण नानानूच एकदां आमकां गोश्ट सांगलेली. आमी क्लबा खातीर नाना कडेन एकदां गेल्ले आमच्या पालसऱ्यान. आमी पालसऱ्यान गेली 10 वर्सां ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर गॅदरींग घडोवन हाडटा आनी ते गॅदरींग पयलीं आमी बेश्टे ज्यो साडयो आसता पळय त्यो साडयो लावन आमी पयलीं गॅदरींग केलें. कोण आमकां त्या वेळाचेर पावलो ना. पूण नानाक आमी अशेंच गेले आनी नानाक एक दीस केरी म्हटलें, नाना आमी गॅदरींग अरे करा मरे म्हणपा लागलो. आपूण येता. नानान थंय येवन आमकां मार्गदर्शन करून वेवस्थीत तें गॅदरींग कशे प्रकारे जावपाक जाय तेज्या खातीरूय नानाचो आस्पाव आशिल्लो. संदीप निगळेच्या बड्डेच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमी ताका ल्हानपणा पासून ताका आमी नानाक आमी वळखता पळयता. तेजी फूल फॅमिली सुसंस्कृत आसा आनी तो कोणाकूय कितें समज कितें अडी अडचणीक तो पावता पूण आपल्याचें नांव केन्ना तो डिक्लेअर करिना. ही सगळ्यांत व्हडली गोश्ट. कित्याक फाल्यां सकाळीं 5 रुपयाचें कोण कितें दिल्यार तो पेपराचेर किंवा सगळ्या मिडियाचेर सांगता. ते फोटो आपल्या पेपराचेर दिता. ल्हानपणा आमी पसून ताका पळयता. तो कुळकाराचो दुदाचो धंदो करतालो. तो दूद घेवन डेरीन सुद्दां वतालो केरी आनी खूब कुळागरांतल्या कश्टाच्यान तो वयर सरलेलो आसा. ताणें पयलीं गव्हर्मेंट नोकरी धरलेली. नोकरी ताणें मागीर सोडली आनी स्वताचो वेवसाय सुरू केलो. त्या वेवसायान ताणें आपले खूब बारीक बारीक आमच्या गांवांतल्या लोकांक म्हणजे पिरवळ हितूंतल्या भागात 30-40 लोकांक ताणें नोकरेक लायिल्ले आसा आपले. आनी कोणाकूय कितें हात उबारून दिलें जाल्यार तो केन्नाच आपले पब्लीश पेपराचेर किंवा फोटो केन्नाच मिडियाचेर घालिनाशिल्लो आनी ताका ती हें ना, हेबीट संवय ना ताका. म्हजें नांव अजीत सतरकर, तिसगांव रावता. सगळ्यांत पयलीं हांव नानाक म्हणजे आमचे संदीप निगळे हांकां हांव तेजे जन्मदिसाची परबी भेटयतां आनी तेजो जो उद्योग आसा ह्या उद्योगाक तेणी आख्ख्या गोंयभर आपलें नांव लौकिकाक हाडलेलें आसा. आनी आतां तिजी जी फुडली कारकीर्द आहा जी राजकीय कारकीर्द ती यशस्वी जावची कित्याक आमी हे फावटी ताका आमच्या प्रिवळ मतदारसंघांतल्यान उपेंद्र कुंकळकर संदीपाचो खास फ्रेंड. आमी एक बरोबर कमिटींत काम केल्लें आसा
आनी एक खरो जेंटलमॅन म्हणून हांव ताका वळखता. आज ताजो बर्थडे, पयलीं ताका हांव सगळ्यांत उर्मित परबीत वाडदिवसाची ताजें देव बरें करूं आनी ताका बरें दीर्घायुश्य दिवं अशें मागता देवा कडेन. एक मनीस म्हणून खरोच तो आयज आमचो पिळोळांत कॅन्डिडेट म्हाका खरो आवडटलो. आज पर्यंत आमी कॅन्डिडेट खूब आमचे लादले गेले, आमकां केन्नाच कन्सिडरच केलें ना. कार्यकर्त्यांक केन्ना कन्सिडर करनासतना ताणें आमकां हो कॅन्डिडेट तुमी सिलेक्ट करून दिवपा जाय आनी इलेक्ट करून दिवपा जाय अशें ताणें सांगलें. पूण आमचे केन्नाच ताणें व्यूज मनांत घेवं ना हायर कमांडान. सो हे खेपे आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें की आज पर्यंत आमचें जावं नाशिल्लें. आमचो कार्यकर्त्याचोच आमचो एक हो आसचो आनी ते खातीर संदीपाक आमी सगळ्यांनी एकमतान ठरयलें की संदीप आमचो कॅन्डिडेट जातलो आनी हे खातीर पिळोळांत सगळ्या लोकांनी ताका निवडून दिवपाक आव्हान करता. आनी संदीप एक व्यक्ती म्हणून खरेंच सुंदर काम करतालो. प्रत्येक वेळार ताणें BJPक सपोर्ट केला आनी आज पर्यंत प्रत्येक घरान ताणें वचून प्रत्येकाक ताणें खंय तरी मदत केल्ली आसा. केन्नाच ताणें कोणाक गरीब श्रीमंत अशें केन्नाच मतभेद करूं ना. ताणें सगळ्याक पावलो तो आनी कसलेय गोश्टी ताणें जर सांगलें म्हाका अमकी गरज आसा ताणें केन्नाच ताका ना म्हणूं ना. एक व्यक्ती म्हणून आनी एक मनीस म्हणून आनी एक कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका खात्री आसा की तो आमच्या सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करतलो आनी म्हाका खात्री आसा 100% की तो बरें काम करून दाखयतलो. म्हणजे नाना म्हणजे आमी नानाच म्हणटा ताका संदीप निगळे हेका वाडदिवसाच्या निमतान हार्दिक शुभेच्छा म्हाज्या कडल्यान आनी म्हाज्या फॅमिली कडल्यान. मागीर नानाची आनी म्हाजी वळख जाली 3 वर्सां जालीं. हांव एक ऑफिसान असो तेजे गेल्लो तेन्ना तेगेलो स्वभाव म्हाका एकदम आवडलो. तो केन्ना कोणाक बसून दवरना, येयलो कोणाक आपयता ऑफिसान कितें काम आसा कितें आसा तें विचारता आनी रोखडेंच तेजें हें दिता कामा बद्दल. नमस्कार, माझे नाव रुपेश गाडगेकर आणि आयज म्हाका खूब आनंद जाता की आयज आमच्याच गांवचे सुपुत्र श्री संदीप निगाळे यांचो आज वाडदिवस आसा. सो हांव म्हाज्या वतीन आनी म्हाज्या कुटुंबाच्या वतीन तांकां वाडदिवसाच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता. तांच्या बद्दल थोडी म्हायती दिवपा खातीर सांगपाचें म्हणल्यार ते एक अशें मनीस आसा की तेणी केन्नाच कोणाक कसले गोश्टीक ना अशें म्हटलें ना. तेंच्यांनी गरिबी कितें म्हणटा ती खूब लागींतल्यान पळयल्ली आसा आनी तेंची आनी आमची वळख म्हणजे एक जाली 15-20 वर्सां पयलींची. आनी ते समाज कार्यान इतले गुंतलेले आसा की तेणी खुबश्या लोकांक मदत केल्ली आसा. म्हणजे सपोज जे कोण गरीब आसा तांकां शिक्षणाक कोणाक पयशे आसना फी भरपाक तांकां तेणी आयज हेल्प केल्लो आसा. तशेंच कोणाक डॉक्टरागेर वचपाक कोणाचें ऑपरेशन आसता अशी खूब तेणी सोशल वर्क्स केल्ली आसा. पूण ह्या कामाची तेणी केन्नाच नोंद करून घेतली ना आनी तेंच्या कडून परती कसली आशा सुद्दां बाळगली ना. आतां हालींचीच सांगपाची गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमचे लागींचे गांव सावयवेऱ्यां वागोरम्या भागांत जेन्ना फ्लड आयिल्लो तेन्ना तेणी जायत्या लोकांक थंय वचून तेंची विचारपूस केली. तेंच्या पर्यंत जाता तो पर्यंत तेंच्यांनी तांकां मदत सुद्दां केल्ली आसा. पूण केन्नाच तेणी हेची पब्लिसिटी करूंक ना. की थोडे आमी पळयतात की कोण आपल्या बरोबर कॅमेरामॅन व्हरता, व्हिडियोग्राफर व्हरतात, तेजे पिक्चर्स घेता आनी ते मागीर सोशल मिडियाचेर व्हायरल करतात. तो तेणी अशें केन्नाच केलें ना की जेंकां कोणाक मदत केल्या तेंचे केन्नाच फोटो तेंच्या लाचारीचो केन्नाच फायदो घेतलो ना. अशा ह्या चरित्रवान मनशाक आनी आमी त्या अशा मनशाक आमी सदांच सपोर्ट करपाक जाय आनी तेज्या फाटल्यान सदांच रावपाक जाय की जेणे करून आमचे सोसायटीन अशे जो कोण गरीब मनीस आसा, जो कोण तांकां कांय कितें कसली साधना करपाची शक्य ना अशा गरीब मनशांक तेणी खूब हेल्प केल्लो आसा. सो तांकां परत एकदां हांव तेंच्या वाडदिवसाची लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तेंचो आनी देवा कडेन मागता की तांकां अशें बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तेंच्या कडून अशीच सेवा गोरगरिबांची सेवा करून घेवची. म्हाजें नांव सुहास नायक. हांव चिरपुटे ह्या ल्हानशा गांवांत रावतां. हांव आनी म्हाजे फॅमिली तर्फे संदीप निगळे हांकां तेंच्या वाडदिवसाच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता. संदीप बाई आनी म्हाजे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यां मदल्यान आमची वळख निर्माण जाली आनी खूब वर्सां आमी एक बरोबर भारतीय जनता पक्षाचें काम केलें. तर हे लाडके नेते आसात ते गोरगरिबांक पावपी. एक म्हयने फाटीं
हांवें तेंचे कडेन एक विशय केलो की आमचे चिरकुट्या एक महिलेक व्हीलचेअर गरज आसा आनी तो विशय तेंचे कडेन करता आसतना तेणी म्हाका म्हणलें तुका जर गरज आसा तुका आपूण फाल्यां पावयता म्हणून आनी खरोखरच तेणी ते दुसरे दिसा सांग म्हणल्यार तेणी व्हीलचेअर ते महिलेक प्रदान केली आनी तांकां हांवें म्हणलें की एक फोटो घेवया न्ही तर म्हणपाक ते आमकां फोटो घेवपाची कांय गरज ना कारण आपल्या प्रसिद्धी नाका तर अशे हे आमचे लाडके नेते आसा तांकां परत एकदां वाडदिवसाच्यो म्हाजे तर्फे तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी फुडले वाटचाली खातीर फुडल्यो शुभेच्छा दिता देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव राजा वसदेव गुरव केरकर, हांव फोंडेगिरी रावतां. सगळ्यात पयलीं आमचे प्रेरणास्थान जे वैयक्तीक आधारस्तंभ आदरणीय संदीप निळकंठ निगळये सर हांकां आयज त्यांच्या वाडदिवसाच्यो तांकां कोटी कोटी शुभेच्छा व्यक्त करता म्हाज्या आनी म्हाज्या कुटुंबियाच्या वतीन. संदीप सरांची वळख ती हांव सांगपाक जर गेलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता खूब म्हाका दीस कमी पडटले आनी म्हाजे वैयक्तीक तेंचे कडेन जे जिवाळ्याचे संबंद तेंचे कडेन आसात. खास करून संदीप सर हेंच्यांनी केन्ना स्वता कसल्याच कामाची प्रसिद्धी न घेता आज पर्यंत तेणी प्रत्येक कडेन सामाजीक कार्यान म्हणा धार्मीक कार्यान सतत तन मन धनाचो सहभाग दिल्लो आसा. संदीप सरांचें जें कितें ध्येय आसा त्या ध्येयान तांकां निश्चितपणे यश मेळटलें हें हांव देवा कडेन सदींच मागतां. आनी खास करून म्हटल्यार म्हाज्या खातीर म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत आयज जो मी तुमच्या मुखार जो उलयतां जो आसा तो संदीप सरांच्या त्या आदाराचेर म्हणा किंवा संदीप सरान जे म्हाजेर मोठे उपकार केल्ले आसा त्या उपकाराच्या आदाराचेर हांव आज पर्यंत ह्या म्हजें जें जीवन आसा तें आज पर्यंत फुडें हांव व्हरतां. कारण गेल्या 15 वर्सां पयलीं एकदम मुद्दाम नमूद करता कारण म्हाजेर एक मोठे अशें म्हणजे मोठ्या संकटान सांपडलेलो हांव आनी त्या संकटांतल्यान जेन्ना भायर कसो सरप हें म्हाका खबर नाशिल्लें आनी म्हाज्या दोळ्या मुखार एकूच हें दिसता की हांवें खंय तरी वचोन म्हणजे कितें म्हणटा तें आपलो हें दवरप ना अशें त्या टायमार म्हाका संदीप सरान हें म्हाका हात दिलो आनी म्हाका सांगलें की तूं मुखार भियो नाका काय आपूण तुज्या वांगडा सदांच आसा आनी त्या उपकाराची फेड हें करप म्हाका आतां तरी शक्य ना अशें दिसता. तरी आसतना हांव जर फाल्यां संदीप सरान म्हाका सांगलें आसत नाजाल्यार तूं अमूक खंयसर हें कर जाल्यार हांव अवश्य म्हणजे म्हाज्या जिवनाचो भाग अशें म्हणून हांव तेंच्या खातीर कितेंय करूं शकता म्हज्या वैयक्तीक पातळीचेर. कारण संदीप सरांचो जो जे जागो जो आसा तो म्हाज्या काळजान आसा तो. आज जरी तो एक गोंयांतलो नामनेचो बिल्डर सुद्दां जरी जालो तरी तो ती पयलींची परिस्थिती विसरूं ना आनी ह्याच खातीर म्हाका तेजे बद्दल खूब आपुलकी आसा. नाल्यार कशें आसता थोडे मातशे वयर सरले की बाकीच्यांक मागीर ते विसरतात बाकीच्या ते किंमतूच दिनात पूण हो मातसो वेगळ्या तरेचो एक मनीस आसा आनी त्या खातीर आमची मैत्री ही टिकून आसा आज पर्यंत. तेजे बद्दल आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार संदीप निगळे हो खूब दानशूर. खूब वर्सां जालीं हांगा आमच्या गांवांत कसलेय जर तर एक क्लबाचे किंवा हेजे आसले सार्वजनीक गणपतीचे किंवा आनी कसलेय जर एक सार्वजनीक जर कार्य आसलें जाल्यार आमी बिनधास्त संदीप निगळे कडेन वचून तेजे कडेन आमी डोनेशन हाडटा आनी तो कसलीच अपेक्षा न दवरता आमकां मदत करता. आनी हीच मदत तेणें जी पळय ह्यो मतदारसंघान केल्ली तीच ताका येणाऱ्या इलेक्शनाक तो आतां कॅन्डिडेट म्हणून जर उबो रावता म्हणजे आमीच ताका फुडें काडला. ह्या खेप ह्यो मतदारसंघ 2022च्या इलेक्शनाक आमदार म्हणून ताका आमी फुडें काडला. ताका हे फाटले जे पळय तेणें निस्वार्थीपणान जे पळय मदत केल्ली खुबश्या लोकांक तेजो ताका खूब फायदो जातलो. पुरेपूर तेजो फायदो ह्या वेळार ताका जातलो. तर अशें हे दानशूर आनी मनमिळावू व्यक्तिमत्व हेजो आज जो वाडदिवस आसा ताका हांव ताका शुभेच्छा दिता
आनी ताका उदंड आयुश्य आनी आरोग्य परमेश्वरान ताका दिवचें अशी प्रार्थना करून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां. म्हजें नांव संजय नायक, हांव गांवठण प्रियोळ हांगा वसता. प्रियोळ भाजपा मंडळाचो मंडळ सदस्य म्हणून हांव प्रियोळा. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे जे संदीप निगळे बाब आसा तांकां वाडदिवसाची घुनघुनीत परबी दिता आनी मागता देवा कडेन तांकां अशीच समाज सेवा करपा खातीर तांकां बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें. तशेंच संदीप निगळे म्हणटा पळय तो एक पयलीं पासून एक समाज सेवा करीत येयल्लो एक बरो भुरगो. ताका आमी पयलीं पासून वळखता आनी एक स्वभावान अशें एक प्रामाणीक असो ल्हानपणा पासून एक बरें कश्ट करून वयर सरलेलो मनीस. आनी एक खेप आमी ताका उमेदवार म्हणून प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान एक लोकल कॅन्डिडेट म्हणून ताका आमी एक फुडें हाडला आनी ताका आमचो सपोर्ट आसतलो असोच. आनी मागता आमी सगल्या कडेन अशेंच ताका सगल्यांनी सपोर्ट करचो. हांव नितीन प्रभुगांवकर वेलिंग गांवकराडा हांगासलो वेलिंग गांवकराडा रावपी. हांव सद्या दूद उत्पादक म्हार्दोळ सोसायटीचे चेअरमॅन म्हणून आसा. तसोच नवोदीत UPS सोसायटीचे डायरेक्टर आसा गेली 7 वर्सां. आनी नाना हे फावट नाना आमचे इलेक्शनाक रावंक सोदता आनी ते अशे मनीस की सर्वसाधारण गरीब लोकांक हेल्प करीत आसा गेली कितलीशींच वर्सां म्हटल्यार जवळ जवळ 25 वर्सां तरी जाले. कोणूय जर तेंच्या दारार गेलो कामासाठी जाल्यार केन्ना ना अशें म्हणून तेंच्या तोंडान उतरना. कोण अडचलो कितें जालो जाल्यार तांकांय तो पावता. तशेंच एक बरो प्रतिश्ठावंत असो निश्ठावंत असो मनीस तो. आनी ताका पयलीं पासून ताका आमच्या सारक्या गोरवाकारांची चड मोग आसा सांगपाक म्हणजे. बाब संदीप निगळेक वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा आणि ताज्या फॅमिलीकूय वाडदिवसाच्यो उर्बे भरीत शुभेच्छा. बाब संदीपा कडेन आमची ओळख 1998 आणि ताजे नंतर आमचो आनी ताजो परिचय बऱ्या पैकी दृढ जावन आमी खूब फावटी आमच्या पंचायतीक किंवा बाकीच्या वाठारांनी सुद्दां काम केल्लें आसा. बाब संदीप निगळे हे एक उद्यमशील उद्योगपती जावन आसा आणि बऱ्या पैकी संपर्क तेंचो सगळ्या वाठाराक आसा. त्यामुळे सगळे लोक तांकां बऱ्या पैकी वळखता आणि ते एक हेल्पिंग हँड आशिल्ल्या कारणान सगळे संस्थे कडेन तेंचो संबंध आसा. हांव अशें म्हणून की संदीप निगळे हीच एक संस्था आसा. जेन्ना आमची आनी तेजी वळख जाल्ली तेन्ना 98 तेन्ना आमी पंचायतीक आशिल्ले आणि हांव एक पंच जावन आसा. तेन्ना आमी तेजे कडेन प्रत्येक गोश्टी खातीर म्हणजे कसलें जर कार्य आसत जाल्यार ताका आमी सदांच आपयताले आणि तो सदांच केन्नाच आमकां ना म्हणनाशिल्लो. आणि एक उद्योगपती आशिल्ल्यान तेजी बरे पैकी ओळख आशिल्ल्यान खुबशीं कामां आमची पंचायत लेवलाचेर सुद्दां करपा खातीर ते प्रश्न सुटावे करपा खातीर तेजी खूब मदत लागताली. आणि भायर खंय एज्युकेशन लेवलाचेर कोणाक बाबा कसली मदत जाय आसत जाल्यार आमी तेजे कडेन धाडटाले. तेन्ना तेणें केन्नाच ह्या गोश्टीक ना म्हणूं ना. आणि संदीपाची ओळख म्हटल्यार तेजी मिसेस किंवा तेजी फॅमिली जी आसा तिवूय समाजकार्याक भरपूर अग्रेसर आसा. जरी तेणी ल्हानपणा पासून कश्टान वयर जरी सोडलो तो पण तेणी एक आपलें वेगळें साम्राज्य निर्माण केलें आणि त्या बरोबर तें साम्राज्य निर्माण करता आसतना आपले सरभोंवतणीचे जे आपले फ्रेंड किंवा जे आपले आप्तेश्ट आसा किंवा जे आपल्या कडेन वळखीचे आसा तांकां तेणी केन्नाच फाटीं दवरपाक पळोवना. जर तांकां ते प्रोत्साहीत करून ते फुडें कशे पावतले अशें तेणी खूब काम केल्लें आसा. त्या बद्दल ताका भरपूर शुभेच्छा. आमच्या आनी नानाची वळख जावपाक आमी नाना कडेन देवळाचो प्रस्ताव घेवन गेल्लो. आमचो झेरीश्वर टेंपलाचो प्रस्ताव घेवन गेल्लो. आमचो ग्रूप गेल्लो तो आनी नानान आमकां सांगलें तुमचें देवूळ आमकां तुमकां बांदून दिता म्हणून. त्या पद्दतीन तेणें उतराक म्हणजे मान दिवन आमचें तें देवूळ बांदलें. ताका जवळ जवळ आतां 15-16 वर्सां म्हाका जाय ते. आमी तें टेंपल बांदतकीर ताका तें उद्घाटनाक ताका आपयलो पण तेणी सांगलें की आपूण थंय तें देवळाक उद्घाटन करपाक आनी येना कारण तें आपणें बांदून दिलां अशें म्हणपाचें लोकांक आनी आपल्याक दाखोवपाचें ना काय कळ्ळें.
आमकां पयलीं सुद्दां दिसतालें की नाना ह्या मतदारसंघाचो न्ही म्हणजे ताणें हें इलेक्शन कंडक्ट करचें म्हणून कितल्या वर्सां दिसतालें पूण नाना अजून सुद्दां ते कंडक्ट करून येयलें पूण ह्या फावटी ताका लोकांनी सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी BJPच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी तशेंच लोकांनी खूब दिसलें की तेणें उबो रावचो म्हणून ह्या मतदारसंघाचो म्हणून आनी दिला की तेणें इलेक्शन कंडक्ट करचें म्हणून नानान फास्ट तेचे बद्दल आमकां सारकें ओपनली सांगलें जेन्ना तेणी इंजिनियरींग करता आसतना कशे तरेन तेणें ते त्रास काडून ते इंजिनियरींग कंप्लीट केलें तेन्ना आज तेंचे कडेन भरपूर पयसो आसा तांकां पयशाची गरज ना तरी व्यक्ती म्हणून ते त्याच जाग्यार तशेंच आसा आनी पळयता आसतना सुद्दां ते गरिबांक त्याच हेणी पळयतात गरीब दिसलो की ते गरिबा कडेन सारके बरे तरेन वागतात तांकां मोठेपणाचें मात्तूय कांयच ना अशी व्यक्ती हेका लागून तेंचे आमकां कुशीक हेंचे दिसतात आनी ते आमी मागता देवा कडेन तांकां भरघोस यश मेळचें आनी हे आमच्या मतदारसंघाचो तेंचे कडल्यान उदो जावचो.